माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय सेनेचा 14 फेब्रुवारीक पुलवामा अटॅक जाल्यानंतर म्हाका दिसता भारतीय सेनेचो आनी भारतीय राजकारणाचो जो एक सहनशीलता आसली, अतिरेक्यांनी इतके दीस काश्मीराचेर आनी पूर्ण भारताचेर जी अतिरेकी अटॅक केले तेजो सहनशीलता सोंपली। आनी आयज जे पाकिस्तानाचेर आमच्या एअर फोर्सान बॉम्ब घालून सादारणपणे 400च्या प्लस अतिरेकी आनी तेंचे वांगडी जेंकां काबार केले, तो म्हाका दिसता आयज विजय सादर करपाचो भारतीयांचो हो दीस आसा। आमी आयज गर्वान सांगूंक शकता की जे टॉपमोस्ट 5 देश जगार आसात, अमेरिका, चायना, रशिया, त्या लिस्टान आमी पावल्ले आसा आनी मोदीजीन आमचें नांव भारताचे वयर काडलेलें आसा। आनी म्हाका दिसता बऱ्या पैकी ही सबक आसा, बऱ्या पैकी ही बडी आसा पाकिस्तानाचे फाटीचेर की तुमी जेन्ना जेन्ना आमचेर अटॅक केलो, आमच्या वांगडा मस्ती केल्यात, त्या वेळार आमी पाशेंस काडून वगी रावले, पूण हेज्या फुडें आमी वगी रावचे ना। हेज्या फुडें जर तुमी कितें वाट नदरेन आमचे नजरेन पळयल्यात जाल्यार पाकिस्तान हे जगाच्या नकाशा वयल्यान भारतीय सेनान मिटयतले आनी हें करपाक सगळें आमचे मोदीजी कापासतात आहा अशें तिणें मोदीजीन दाखोवन दिल्लें आसा। आनी मोदीजी हे भारतीय राजकारणांतले हिरो जावन आसा, ते भारतीय पॉलिटिक्सान परत ह्या भारताक, ह्या हिंदुस्थानाक शायन करूं शकता हें तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा। त्या खातीर हांव चड आनी चड मोदीजींचे आनी आमच्या सेनेचो गर्व करता आनी भारतीय जनता पक्ष आपल्या सेने फाटल्यान सदीत आसतलो आनी तांकां सदीत तांकां आमचे पाठबळ दितले आनी आमचे जे कोण हे आसात शत्रू आसात तेंचो नायनाट करतलो, ही आमकां खात्री आमच्या सेनेचेर आसा। त्या 3:30 आमच्या वायुसेनान पाकिस्तानाच्या आतंक्याचेर हल्लो करून आमकां मातशीशी खोशी दिली इंडियेच्या लोकांक। जेन्ना तांकां चून चून के मारेंगे तेन्ना आमकां खूब खोशी भोगतली। तेन्ना हांव आमच्या प्रायम मिनिस्टराक सांगूंक सोदता, मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। गेल्या 14 तारखेक पाकिस्तान पुरस्कृत जैश ए मोहम्मदच्या आतंकवाद्यांनी भारतीय सेनेचेर जम्मू काश्मीराक पुलवामा म्हणटा थंय हल्लो केलो, आत्मघाती हल्लो करून तेंच्यांनी आमच्या 40 वयर सैनिकांचे प्राण घेतले। आमच्या सैनिकांनी देशाक लागून आपले प्राण दिले आनी ते हुतात्मा जाले, पूण सबंद देशान एक देशांचे आमच्या सबंद भारतान सगळ्या लोकांच्या मनान एक तिडक आसली पाकिस्तानाच्या अगेन्स्ट। आयज भारतीय सेनेन पाकिस्तानाक वचोन जवळ जवळ 70 किलोमीटर पाकिस्तानाच्या भितर वचोन भारतीय सेनेन आमच्या एअर फोर्सान मिराज विमानां थंय व्हरोन 1000 किलोचे बॉम्ब तेंचेर घातले, 1000 किलोचे बॉम्ब तेंचेर घातले आनी बरेचशे आतंकवाद्यांक थंय मारले। आयज आमची छाती अभिमानान सारकी भरून येयल्लेली आसा आनी आमकां पूर्ण विश्वास आसा आमच्या भारतीय सेनेचेर की ह्या फुडें वचोन ते तांकां अद्दल शिकयतले आनी पाकिस्तानच्या आतंकवाद्यांक हिम्मत जावची ना भारत देशान येवपाक, हे करपाक, जे वायट कितें जे कर्मां करतात ते। आमकां जी बायलां रडटा ती दिश्टी पडटात, तेरागात दिश्टी पडटा, ते शहीद वयर हांसता आसतले। आयज एंटी टेररिजम असो हल्लो जालो जाल्यार परत फुडलें टेररिजम कवर जातलें, हो इशारो मोदीन दिल्लो आसा। तुमी 40 मारले, आमी 400 मारले आनी ते एअर फोर्साक सल्यूट, त्या एअर फोर्साक तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की इट इज वन ऑफ द बेस्ट एअर फोर्स इन द वर्ल्ड। आमकां आमचे हड्डे राती अभिमानान फुलून येयलें, ही कन्सिस्टन्सी सदांच दवरपाक जाय। आमकां अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स, असो जर अटॅक करीत जाल्यार आमकां परत आमकां कोणूच आमचे कडेन वाकडी नजर करून पळोवचे ना। आयज आमच्या मोदीन 56 इंचाची छाती कितें दाखयल्ली आसा आनी जो इम्रान खान जो उडयो मारता तेची बोलती बंद केल्ली आसा। भारतीय सेना ही आमची अभिमानास्पद गोश्ट जावन आसा आनी एअर फोर्स म्हणा
आनी सर्वत्र मिळून आर्म्ड फोर्सीस हांच्यांनी जी एक कार्य केल्लें आसा तें तोखणाय करपा सारकें आसा आनी हांकां केन्नाच आतांच आमच्या एका वक्त्यान म्हणिल्ल्या प्रमाणे हांकां केन्नाच हें जावचें ना की केन्नाच भारता कडेन वांकड्या नदरेन पळोवपाचें